about vaccination? Vaccination program has been organized on the Kandolim football ground. प्रायमरी हेल्थ सेंटर ह्या सेंटरान भरपूर लोक चेक करूंक येता की आपण पॉझिटिव्ह आहा काय नेगेटिव्ह आहा पळय तो. कोण सिम्पटम्स घेवन येता, कोण विदाउट सिम्पटम्स येता. आनी थिंगासर आमचे लोकल लोक वचपाक भियेता वॅक्सीन घेवपाक. त्या खातीर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगले आमी की तूं गोंयभर असो प्रोग्राम सेपरेटली कर. प्रायमरी स्कुलान कर, स्कुलांनी कर, फुटबॉल ग्राउंडांचेर कर, खंय खंय फुटबॉल क्लब हाऊस आहा आनी खंयचे जिमखान आहा तितून करीत जाल्यार लोक खूब येतले. आयज आमी जे हिंगासर स्टार्ट केल्ले आहा आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळला. कांदोलीचे, कलंगूटचे लोक सगळे हिंगा येयल्ले आहा वॅक्सीन घेवपाक 45 एंड अबव. अशेंच एकदां 18 एंड अबव जेन्ना स्टार्ट जातले तेन्ना सगळे यूथ हिंगासर येवन वॅक्सिनेट करतले. सो बिफोर द रेंज वी आर थिंकिंग दॅट विदीन 1 month वी विल कंप्लीट एंटायर कलंगूट, कांदोलीम, आरपारा नागवा, पार्रा, पिलेन, रेज मागूस, नेरूल, वेरे आणि other areas which are related to primary health center of Kandolim. आयज सरपंच पिलेंचो येयल्लो आहा, रेज मागुसचो येयल्लो आहा, सालिगांवचो येयल्लो आहा, आरपारा नागवा, कलंगूट, पार्रा सगळ्याचे सरपंच हिंगा येवन अरेंजमेंट पळोवन गेल्ले आहा की कशें लोकांक हाडून बसप, रेजिस्ट्रेशन, मागीर इंजेक्शन दिवन दुसरे वाटेन कशें बसप, तांकां एक्सप्लेनेशन थिंगासर जाता की तुमी कशी तुमची काळजी घेवची पळय ती. ना कोणूय आयज हांव पळयतालो एक मनीस येता आपलो बाजार करता, 4-5 दिसाचो एकदाच बाजार करता आनी चल्ले. गोंयभर अशें जायत जाल्यार हे 10 दिसांनी हो व्हायरस खंय तरी जाग्यार येतलो, नाजाल्यार हॉस्पिटलान जागो आसचो ना. आयचे तारखेन हांव दिसाक एटलिस्ट 25-30 कॉल करता गोवा मेडिकल कॉलेजीन, जागो ना. आमचे कितकेशेच फ्रेंड स्ट्रेचरांचेर न्हिदलेले आसा, जमणीचेर न्हिदलेले आसा, ते व्हीलचेरांचेर न्हिदलेले आसा. हें आनीक वाडचें न्हू म्हणून चीफ मिनिस्टरान योग्यपणी हे डिसिजन घेवचें आनी हें लॉकडावन जें आहा मंडे सोंपता सकाळी ते तेणें थर्सडे सोंपोवचें ओ फ्रायडे सोंपोवचें हें म्हाजें तेजे कडेन विनंती आसा. आनी म्हाका दिसता इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा, in the interest of the people of the state of Goa, he will do this, extend the lockdown or preventive measures. आणि आमचो जो नॉर्थ गोवा कलेक्टर आहा आणि चीफ सेक्रेटरी आहा हेंच्या वांगडा बसून जे SOPs आहा, जे तेंच्यांनी सांगला हे ओपन ते ओपन, ते सगळे ओपन ना करिनासतना व्हडलेशे काय फरक आमकां पडचो ना. खंय तरी गोंयच्या लोकांक हेचेर ते सुशेगाद जातले, कित्याक सद्याक सगळे लोक आबूज जाल्ले आहा, भियेल्ले आहा, भंय निर्माण जाल्लो आहा. यंग लोक मरता. 19 years old मडगांव काल मेले. आयज आमचे वाटेन यंग डेथ जाल्लो आहा. सो हे फुडें आनीक वयचें न्हू म्हणून, हे डेथ्स फुडें आनीक वयचें न्हू म्हणून सो असो प्रोग्राम प्रत्येक पंचायतींनी करचो. आणि ह्या व्हायरसा कडेन आमी जे झूज मारला, जे आमी फायट अगेन्स्ट कोरोना म्हणटा, हे आमी निश्चितपणे आमचे पूर्ण जातले. आनीक म्हाजो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आहा की हे 3 days प्रिव्हेंटीव मेजर्स जे घातलेले आहा आख्खे गोंयभर, सो कॉल्ड लॉकडावन, हेचेर आनीक स्ट्रिक्ट मेजर्स करपाची गरज आहा. आनी हे जो व्हायरस स्प्रेड जाता ती चेन तोडपा खातीर हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता की मांडे ओपन करचें न्हू, तेणें ते फुडें व्हरोन आनीक 3-4 दीस फुडें लॉकडावन हो प्रिव्हेंटीव मेजर्स घालचे आनी स्ट्रिकर प्रिव्हेंटीव मेजर्स घालचे. ओन्ली ग्रॉसरीज, सुपर मार्केट्स, आमचे जितके एसेन्शियल गुड्स, फार्मसीज आहा, फार्मास्युटिकल कंपनीज आहा, तेजे भायर जितके पॅथॉलॉजी लॅब्स आहा आनी हॉस्पिटल्स आहा, धाकटी हॉस्पिटल आसूं, ही सगळी ओपन करून बाकीचे सगळे बंद करचे. हे म्हाजें एक तेजे कडेन कडकडीत विनंती आहा गोंयकाराचे वाटेनसून. कित्याक खुबशे लोक पॉझिटीव जायत आहा, स्पेशली बार्देजान, म्हापसा,
आता भरपूर म्हापसा केसी वाढोंक लागल्या. पिलेन, आमच्या कलांगूट, कांदोली जे वाडटाले आमी 10 दिसाचे जे लॉकडाऊन पंचायतींनी डिक्लेअर केला तितून लोकांचो सहभाग व्हडलो आहा. लोकांनी आमकां पूर्णपणी पाठिंबो दिल्लो आहा. एक्सटेंड करपाची गरज आहा. झालं अंगर बस पुढे येऊन बस 140